चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टान आयच्या माणकांमध्ये कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमी ह्या कार्यावळींत खासा एक कुटुंब हाडपाचो प्रयत्न करतात जी कशी ह्या पालकाचेर वावुरतात, कशी ह्या तियात्राच्या मोगान पडल्यात हें आमी खास तांच्याच कडल्यान जाणून घेवप चड गरजेचें. म्हणटच ही कार्यावळ तुमकां आवडटली हातूंत इल्लोय दुबाव ना. चल तर आयच्या ह्या कार्यावळींतले मानेस्त तुमच्या मुखार तुमकां दिश्टी पडटात. खासा ह्या पालकाचेर तांणी आपलें वेगळें नांव दवरलां आनीक हो आख्खोच कुटूंब तियात्रांनी साबार वर्सां वावुरता. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत खासा बाय मेलिटा फर्नांडीस तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता आसतनाच मागता तुज्या कुटुंबाची वळख करूं. ही जावन आसा म्हजी धूव क्रिझायला फेर्नांदीस, ही जावन आसा म्हजी मामी सुकोरिना ब्रागांजा आनी तो जावन आसा म्हजो दादा जोकीम ब्रागांजा. म्हणटच बाय तुजी सुरवात ह्या तियात्रान कशी जाल्या? जेन्ना हांव ल्हान आसलें म्हाका दिसता 2001 हांवें चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून JLC प्रोडक्शनान म्हजें पावल मारलें आनी तेन्ना मार्टीन दे माकाजानान म्हाका एक दीस आहा म्हटल्यार ओपनिंग कोर्स दिलो. म्हाका म्हणूंक लागलो तूं म्हणटलें कित्याक तुजी मामी डॅडी पयलीं सावन एक्टींग करतात. हांवें म्हटलें बरें हांव म्हणटा. मागीर ताणें म्हाका सकाळीं म्हणल्यार ओपनिंग कोर्स दिलो आनी हांवें तो रोखडो बाय हार्ट केलो आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक शो कॉमेस जालो आनी खरें सांगचें म्हटल्यार म्हजो ओपनिंग कोर्स सारको बरो जालो. आनी मागीर ताणें म्हाका सांगलें बाय फुडाराक तूं बरें मुखार वेतलें आनी बरें नांव जोडटलें म्हणून. आनीक ही तुजी सुरवात, तर ही सुरवात जेन्ना तुज्या हातान पडली, लोकांनी तुका एप्रिसिएट केलें, तुज्या पोंगडान तुका वाखाणलें, ताच्या उपरांतचो दुसरो तियात्र? म्हजो दुसरो तियात्र म्हणजे तांचोच म्युजिकल शो हांवें केलो म्हाका दिसता 2 वर्सां. मागीर उपरांत तांचो शो हांवें केलो वात पालोवली. तातूंत हांवें एक्टींग केलें आनी एक सोलो म्हटलो. त्या वेळार तुका कसली भुमिका पडली? त्या वेळार म्हाका एक ल्हान भुरग्याची भुमिका पडलेली. कोण एकलो तरी म्हाका रेप कोत्ता असली भुमिका म्हाका पडलेली, दुखेस्त भुमिका ती. पूण तुजे मामी डॅडीन तुका कितलो भुरगेपणांत आदार केला? म्हजे मामी डॅडीन म्हाका भरपूर भुरगेपणांतल्यान आदार केला आनी तांकांच लागून आयज हांव फुडें पावलां. तुजी मामी एक्टींग करता आसतना केन्ना तरी तुवें पळयलेलें? म्हजी मामी एक्टींग करता आसतना हांवें ल्हानतान पळयलां आनी तिचें एक्टींग चड दुखेस्त आनी हांव खूब रडटालें ती एक्टींग करता आसतना. म्हाका दिसता मामी दुखेस्त रोल करताली पूण तूं तिका आतां हांसोवपाचें काम करता. हांवूय दुखेस्तूच काम करता. म्हजें एक्टींग चड दुखेस्तूच, हांव सॅड रोलूच करता चड. तुवें तुज्या डॅडीचें कितें पळयलां? म्हजो डॅडी चडसो कांतारा म्हणटा आनी तोय एक्टींग करता आनी ड्राम्स वाजता. ह्या तियात्राची आवड तुका कशी लागली? तियात्राची आवड म्हटल्यार हांव पयलो जमनीन नाचतालो आनी फिलीप देवलनीक तेका हांव कांय ना म्हळ्यार 10-12 वर्सां नाचलो. म्हणजे तुका ताचे खेळांनी नाचूंक आवडटालें पूण ताणें तियात्रय केल्या? तियात्रांत हांव नाचनासलो. तर तुजी सुरवात तुका केन्ना पासून उगडास आसा? तेतून बाब हांवें सुरवात केली ल्हानूचपणींतल्यान. म्हणजे हांव इस्कॉलाक वेता तेन्ना म्हाका टिचरो ल्हानूच आसतना डान्सांक जावं कांतारां करूंक वताल्यो आनी तेन्ना हांव कोत्तालीं. म्हजे लागीं रोखडेंच घडटालें करूंक, ताका लागून ती म्हाका चड आवडटाली. तुमच्या कुटुंबान कोण तरी असो तियात्रांनी न्हेसपी जावं कांतारां म्हणपी आसलो? म्हज्या कुटुंबान म्हजो डॅडी घरा लागीं सदांच कांतारां करतालो. ताचीं कांतारां पळोवन म्हाका बरें दिसतालें तीं कांतारां करूंक आनी मामी बी म्हजी कोत्ताली.
आनी तेन्ना हांवें तितली इंट्रस्ट घेवंक ना. मागीर म्हाका म्हजो व्हडलो माम खेळ काडटालो आनी धाकलो मामूय बी नाचतालो. जॉन देवोल्ली म्हणलेलो म्हज्या मामाचें व्हडलें नांव. आनीक मागीर हांवें सुरवात केली JLC प्रोडक्शनाक. पयलोच तियात्र हांव नाचली बोलद्याकूच धरलो म्हणून. तातूंत हांवें बरें एक्टींग केलें चेडवाचें. तें रानांतले ड्रेस घालून पानाचें ड्रेस करतालीं तेन्ना. सो हांवें बरें एक्टींग केलें आनी म्हाका लोक जायतो एप्रिशिएट करूंक लागलो म्हजो एक्टींग पळोवन. आनी तातूंत हांवें एक सोलो कांतार म्हणलेलें 2 जाणांनी. बरें कांतार तें म्हाका फादर लॉरन्स पिंटू म्हणलो हिंगाचो कोलवाचो ताणें म्हाका तें दिलेलें. बाय तुका पयलो पालकाचेर केन्ना चान्स पडलो? हांव KG2 आसतना इस्कॉलान बीन कांतरां म्हणटालें आनी म्हाका सदां फर्स्ट प्रायज मेळटालो. हांव KG2 आसतना हांव कांतरां म्हणटालें आनी मागीर म्हाका प्रायज मेळ हांव फादर डॉयलागे तियात्रां कांतरां म्हणून गेलें. मागीर दुसरो दोडो तियात्रां कॉम्पिटिशनाचो. मागीर दुसरो तियात्रां चूक कोणाची हांवें तितून एक्टींग केलें स्टार्टींग कॉमेडी केली आनी तितून म्हाका चायल्ड आर्टिस्ट अवॉर्ड मेळ्ळो फर्स्ट टायम एक्टींग केलें. KG1, KG2, KG3, KG4 आतां खंयच्या क्लासीक आहा? आतां हांव 6th स्टँडर्डाक आहा. म्हणटच जी 6th स्टँडर्डाक भुरगीं शिकतात आनी जी KG1, KG2 सगळीं आसात सगळीं आतां ही कार्यावळ घरा रावन पळयतात. तांच्या पासत एक कांतार. हांव KG2 आसतना तें म्हणटा नांव म्हजें सुंदरा म्हाका म्हणटा शकिरा झंपडी आसा मुंबय शारान गांव म्हजो कर्नाटका मांयचें नांव तुका नाका पाय म्हजो गोंयांत रे रावता. तुका तुजी मामा रोखडीच धाडटा? हय काय ती घेवन येता? हय ती म्हाका ती बीन म्हाका पावयता. खरेंच आतां अशेंच तूं तियात्रांनी न्हेसत रावतलें काय मागीर तुका हे तियात्र न्हेसोंक नाका अशें कितें तरी? हांव सदां न्हेसतलें मागीर. आवडटा? हय. हाचें व्हडलें कारण कितें? लोक तुका बरो म्हणटा? हय. हय. कोणें पयलेंच तुका कोणें बरें कांतार म्हणलें? इस्कॉलान पयलीं म्हणलो तेदोण म्हाका हें कांतार म्हणलो तेदो म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. मागीर तेदोसो म्हाका लायक जालें कांतरां म्हणून आनी हांव धाकटें आसतना मामा सदां म्हणटालें हांव आगोस्तीन सेल्वी आनी जेनेटा भाशेन कॉमेडी करता म्हूण. वा 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 वा. तुमी पळयलां कशे भाशेन हो कुटुंब ह्या तियात्रांनी मिसळ जालो आनी तियात्रांचो वावर करूंक लागलो. म्हणटच सुकुरीन बाय आमच्या ऑडियन्सांक तुज्या कडल्यानूय एक कांतार आवडटलें. म्हणटच जें कांतार तुवें केन्ना म्हटलां आनीक जें पयलेंच तुवें आतांच सांगलां ते भाशेन खंयचोय तुका उगडास आसा जें कांतार खंयच्या तियात्रान म्हटलां ताचो उगडास करून हें कांतार आमच्या ऑडियन्साक? थोडे उगडास आसा तेतून बाब म्हाका. पूण बोलद्याकूच दवरलो हें पयलें कांतार म्हजें. सो हांव तांतली तुका 4 ओडयो म्हणून दाखयता. करे रोज नारामी भुरगीं एकाच देवाची पूण कितें कुटुंबां थोड्या मनशाची वळखोनान एकामेकाक चिन्नातांची गोरवांची असली मनशां संवसाराची आशेची. सांग म्हाका कोण पावत गोंयच्या वेळार कित्याक उपकारो तुजे लागीं आसल्यार वजार कितें कोतोलोय कोण तुजे कुशीक नासल्यार देखून चड बरें जायत शेजाऱ्यांचो सांगात आसल्यार. खरेंच शेजाऱ्यांचो सांगात जाय पडटा पयले सुवातेर तुज्या गोरकाराचो. म्हणटच तुवें तुज्या गोरकाराच्या सांगाताक दुयेरतां म्हटल्यार? वय तेतून बाब म्हाका तें कांतार फिलीप देवोल्लीन बरोवन दिल्लें आनी ताचो उपकार म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जायना. सो तें कांतार हांव तुका एक 4 ओडयो म्हणून दाखयता म्हज्या घोवाचें सांगाता. कांतारी करून दोळे दुकानी बोतात खबर आयकोन ती एजंटाची
कितले शिंकल्यार गोंया सिरविसो मेवना निमणो उपाय घालपाक वचपाची गोंया जायती भाशेच्यो कंपनी आसात खबर करचे ना सर्वीस दिवपाची इतले कॉल करून आमकां वालोर मेळोना निमणो उपाय घालपाक वचपाची खरेंच जेन्ना बरोबर आसतात आनी बरोबर तियात्र न्हेसतात म्हटलें तशें जायते फावटी असली संदी मेवता म्हणटच मेलिटा तुकाय अशी केन्ना तरी संदी मेवल्या तियात्रांनी तुज्या गोरकारा सांगाता कांतारां म्हणून म्हज्या गोरकाराक ताका आमी कांतार कोत्ता तें खूब आवडटा पूण तो कांतार म्हणूंक येना तो फकत होम सिंगर म्हणटच हेंच गरजेचें कारण जेन्ना ताचो तुका आदार आसा म्हणटच सोंपेपणी ह्या पालकाचेर न्हेसोंक तुका योग मेवता हेंच गरजेचें कारण आमी जायते फावटी जो आमकां आदार कोत्ता जायते फावटी आमकां लागीं आसता ताकाच आमी विसरतात पूण ताचो आदार तुका कितलो पासून आदार जाता तेतून बाब जेन्ना हांवें ताका सांगलें आंकवार आसतना हांव तियात्र नाचतालें तांच्या सांगाता मागीर काजार जातकूच म्हाका खुबशे तियात्र येवंक लागले हांवें ताका सांगलें म्हाका तियात्रांनी ऑफर येतात हांव कितें करूं तेन्ना तो म्हणूंक लागलो तुका आवड आसा जाल्यार तूं वच म्हजी कांयच आडकोड ना पूण मागीर जेन्ना बाय जल्मलें तेन्ना म्हाका मातशें वय सकयल जावंक लागलें मागीर तें ल्हान आसतना हांव खंयच वचोंक ना हांवें म्हजो टायम ताकाच दिलो मागीर तो म्हणूंक लागलो तुका कंटिन्यू करूंक जाय तूं कर पूण भुरग्यांक त्रास जावंक जायनात मागीर म्हजे मामी दाडान म्हज्या भावान म्हाका म्हटलें आमी आसो पुऱ्यान तुका भिवपाची कसलीच गरज ना तूं फुडें वच आमी पळयतात बायक मागीर बाय ल्हान आसतना हांव ताका धरून कॉमेडियन आगोस्तीच्या शोआक हांव दुबय मास्कट गेलें दिल्ली गेलें तेन्ना बाय ल्हान आसलें तेन्ना म्हज्या भावान म्हज्या मामी डॅडीन म्हाका खूब आदार केलो म्हजो घोव म्हणटो तारवार आसतालो पूण ताचो म्हाका चड सपोर्ट आनी ताचें वय म्हटलां तेंच म्हाका पुरो आयज ताकाच लागून आमी दोगांय हांगा पावल्यात म्हणटच आयज खेरीतपणी जे जायते आमचे भाव तारवाचेर आपलें काम करताले आयज जायते गांवघरां पावल्यात आनीक तातूंत तुजोय गोरकार आसा म्हणटच तांच्या पासत जे तारवटी तारवाचेर जायते तोकूस घेवन जायते त्रास काडून वावरले तांच्या पासत एक कांतार एका कुड्ड्यान दुसऱ्याक केन्नाच तांच मारून वाट दाखोवंक जायना दुसऱ्याक दिवंक मोजे थंय आसूंक जाय नासतना दिवंक घडचें ना आमचें न्हेसप दुसऱ्याक केन्नाच पातकाचो सोयेक जावंक जायना कूड आमचें देवाचें मंदीर हें सांगात कित्याक चिंतिना ओद्दे विंगडे न्हेसप तोडी न्हेसोन भाग घेता ती गरजेन मिसाक अशें करून दादल्याक चावयतात इनोसेंस सांपोडटात फासाक खरेंच आमी जायते फावटी जे कश्ट त्रास काडटात तांच्या पासत हे भाशेचीं कांतारां भेटयतात हातूंतल्यान कितें तरी बरें येवचें कांतार भेटोवपा फाटल्यान इतलेंच हें आसता की जे त्रास ते काडून आयल्यात जे कश्ट ते करून आयल्यात तांचें दूख लो करूंक आयज खेरीतपणी तांचे लागीं घडोवंक ना तांच्या कुटुंबाक जाय तशी न्हेसोवन हाडूंक तरी आसतना ह्या कांतारांतल्यान तूं तांकां चतूर कोत्ता म्हणजे आमी पालकाचेर न्हेसता आसतना जायते फावटी रीत माणसुकेचें न्हेसोनात तर तुजी न्हेसपाची पद्दत कशी आसता तेतून बाब खरें सांगचें म्हटल्यार म्हजें न्हेसपा वयर लोकांक नॅगेटीव कमेंट्स केन्नाच दिवंक ना म्हाका म्हणटात बाय मेळटा तुजें न्हेसप सारकें डिसंट आनी सिंपल तुका चड मेकअप लागना आनी तुजें न्हेसप सारकें सादें तें तुका सोबता आनी जायतो पाट नॉर्मन आमचो नॉर्मन म्युजिशन म्हाका म्हणटा बाय मेळटा तुजें न्हेसप म्हाका सारकें आवडटा आनी तूं जे परी बायक न्हेसयता तेंवूय हॅट्स ऑफ म्हणटा तो म्हाका जायते फावट न्हेसपा वयर म्हाका लोकां भोवतीन केन्ना नॅगेटीव कमेंट्स येवंक नात पूण पालकाचेर थोडे भोव आतां आमचो पालक बंद आसा म्हणटा हांव एके भाशेन तियात्र जायनात तरी आसतना तुवें लागींच्यान पळयलां जे तुवें तुज्या कांतारांतल्यान तुवें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला तर हें कंपोजींग कोणाचें
हे कंपोजींग हांवें जुजे सांतोसाचे सिडीन म्हटलेलें JLC प्रोडक्शन तांचे हांवें सिडीन म्हटलेलें आनी तें ताचेंच कंपोजिशन जुजेचें. तर पालकाचेर जेन्ना दुसरीं कलाकारां न्हेसतात तेन्ना तुका कितें दिसता म्हणजे असले तरेचें? पालकाचेर जेन्ना ती न्हेसतात तेन्ना म्हाका मातशें लॉज कशी दिसता, पूण तांचें चिंतप दुसरें. तांकां जाय तशें ती न्हेसतात. थोड्यांक लायक जायना सांगत जाल्यार अशें न्हेसो नाका तशें न्हेसो, हाका लागून तांचें चिंतप दुसरें आनी म्हजें चिंतप दुसरें. तांकां जाय तें न्हेसतात. खरेंच आमी ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार थोडे भोव हाचेर उजवाड घालतात इतल्याच पासत की जी कलाकारां परत पालकाचेर येतलीं, परत हो पालक आमचो उगडटलो, नेटान सुरवात जातली, नेटान मुखार वेतले तेन्ना ह्या सगळ्या गजालींचेर ताणें चींत दिवची, ताणें आपले विचार आपल्या मनांत घडोवचे आनीक हो पालकाची सेवा, ह्या पालकाचो वावर बरे तरेन करचो. खेरीतपणी हांव बाई लागीं मागतां आनीक एक आमचें कांतार जी भुरग्यांनी आपलें जें न्हेसप आसा तें बरें न्हेसचें पासत तांकां भेटोवया. आदल्या तेंपार बायल्यो करी घर संवसार आनी तांच्यो बायल्यो जाल्यात फकत WhatsApp TV देंवचार. बायलांचे गूण आसले ते आचार पाचार आनी तांच्या बायलांनी ते करून घातलां पंचार. Made with authentic Goan spices, a trusted name in the Goan food industry. Regos, taking Goan delights to the next level. Goan beef sausages, chicken cocktail sausages, bacons, Goan chicken shakuti, Goan beef shakuti, corned beef, tuna, king of cold cuts and canned products. To taste the best and avail free home delivery, call now on 7218102373 North Goa and 8669625396 South Goa. सुकुरीनबाई, तियात्रांनी जेन्ना तूं भुमिका करतालें, लोकांक रडयतालें, जायते फावटी आयकूंक येता तुज्यो भुमिका आजुनूय लोकांच्या मनांत आसात, लोकांच्या काळजांत आसात. तुजो आवडीचो तियात्र खंयचो? म्हजो आवडीचो तियात्र म्हणल्यार हांव जायते तियात्र नाचलां, पूण म्हाका आवडीचो म्हणटा अशें कांयच ना. म्हाका सगळेच तियात्रांचे आवडल्यात. पूण हांव आतां एल्वीस ग्राशियस म्हणून केडशेचो ताचे तियात्रांत हालींच नाचलां. बरो तियात्र हांव तुमकां रावतां. हांवें तातूंत बरेंच एक्टींग केलां, मायचो रोल केला हांवें तातूंत, आनी तोय जाल्यार जो देखा विल्सनचे बराबर. तुका केन्नाच अशें केस्तांवां करपाचो रोल मेळोंक ना? केस्तांवां करपाचो रोल मेळ्ळा, पूण म्हाका डायरेक्टर चड सॅडूच रोल दिताले. आनी केन्नाच हांवें फिलीप देवोलींच्या हितून कॉमेडी रोल केला, पूण जाय ते फाटीं तो आतां न्हू. आनीक केसांचो रोल फिलीप देवोलींच्या हितून खेळांनी चड केला. तुवें खंयच्या डायरेक्टरांक तूं न्हेसलां उगडास आसतलो? उगडास आसा, पूण आसा तो हांव तुका सांगता. म्हजो पयलोच तियात्र कोलवा रोजरी फनाक हांव नाचलेली ल्हान आसताणी, पूण ताचो म्हाका ओपनींग म्हणलो म्हाका उगडास ना. आनी उपरांत बोलद्याकूच दवरलो हो तियात्र हांव नाचलें, JLC प्रोडक्शनाचो तो. सो ताचे फाटल्यान हांवें सिदोन दे आसोलना हाचो केलो, ताचे फाटल्यान सोकी दे आसोलना आनी उपरांत सोकोत दे आसोलना हांचे तियात्रांनी हांव न्हेसलें. आनी उपरांत हांव खाजा जावन येयलें म्हणटकूच फिलीप देवोलींकूच नाचलें सुमार 14 ते 15 वर्सां. तुमी दोगांय सांगाताच नाचतालीं? दोगांय सांगाताक नाचतालीं. तो ल्हानसो रोल करतालो आनी म्हाका जाय तो ताचो सांगात मेळटालो. हाडपाक जावं व्हरपाक तो म्हज्या सांगाताक आसतालो. तियात्र न्हेसलोलो मनीस जायते फावटी तियात्र चडसो पळयना, पूण तूं दुसऱ्यांचेय तियात्र पळयतालो. आनी तुज्या आवडीचो तियात्र खंयचो? आवडीचो तियात्र म्हळ्यार म्हाका पयलो रोजफानाचो, आनी तेज्या पयलो हांव ल्हान आसतना म्हाका रुजार रोड्रिगेसाचो आमचो सोंपलो तो, तेजें बरोवप तुका सारकें टू गूड तेसलो आनी डायरेक्टर केन्नाच येवंक ना. पूण इतलें दाखोवप तेजें बरें आसलें, सारकें चड बरें. आनी तेजो हांवें सारको चड शो चोयतालो म्हणटा तो एकेच राती आनी आमी फातर
बरो सारको बरो डायरेक्टर आनी स्टार्टींग तेणें ती स्टेज बी घुंवपाची तेणें स्टार्ट केलेलें आनी तेजो शो चलो ना जाल्यार तो बंद उडयतालो रोखडोच हेरांचे भाशेन तो कंटिन्यू चलय नासलो इतले सारको बरो डायरेक्टर. पूण आयज आमी पळयतात मेलिटा आमकां दिश्टी पडटा जायते फावटी हॉलांनी तियात्र जातात तेन्ना जबरसो लोक आसना. लोकांचें पळोवप दोन भाशेचें आसता. जायत्या लोकांक न्यू कामर्स येता ती आवडनात. पयलींचींच एक्टरां तांकां जाय, तांचेंच एक्टींग तांकां जाय आनी चडसो लोक थोडो लोक कॉमेडी पळोवपाक येता, थोडो लोक कांतारांच पळोवपाक येता आनी थोडो लोक प्ले पळोवपाक येता. मागीर तांकां जशें आवडटा ते वचून भायर लोकांक सांगतात अरे एक कॉमेडी बरी आसा ओ तांची प्ले बरी ना, कॉमेडी म्हाका सारकी लायक जाला तांचो आनी तियात्र पळोवपाचो अशें म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसता पयलें दुसऱ्यान येवंक पळोवंक जाय, दुसऱ्याचें आयकूंक फावना. कित्याक पळयतलाचो व्यू एकेच भाशेचो आसना. ताका घोडेक प्ले लायक जायत, थोड्यांक घोडेक कॉमेडी लायक जाता, थोड्यांक घोडेक सॅड रोल लायक जाता. तशें भायर वचोन सांगूंक फावना. आपणें पयलो पळोवंक जाय तांचो तियात्र कसो आसताचो. एक फावट न्यू कामर जे घेवन येतात तांचो तियात्र सारको बरो आसता, तांची स्टोरी बरी आसता, पूण थोड्यांक आमचे नांववस्तीक डायरेक्टर आहा तांचेच पळोवंक जाय. देखून हांव परत थंयच येता. ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार तियात्र बंद जाल्यात आनी हांगाय जे बरोयणार डायरेक्टर आसात तांणी चतूर रावपाची गरज आसा. कारण लोक पयशे दिवन आपली तिकेट काडून येता ते तांचे कश्टांचे पयशे, आरामाचे न्हय. म्हणटच जेन्ना हे लोक तियात्राक येतात तांकां बरी कॉमेडी, बरी पार्थ आनी बरी कांतारां, बरें म्युजीक दिवपाची जबाबदारी दर एका डायरेक्टराची, बरोयणाराची. तुका कितें दिसता? होय, बरें म्युजीक नासतना कांयच जायना. म्युजीक म्हणटा तें सारकें गरजेचें. म्हाका दिसता हें मातशें आमचे न्यू कोणा येतात ताणें मातशें मोतीन दवरूंक जाय. लोकांक दिता आसतना आपणाचे वाटेन सगळें बरें दिवंक जाय आनी जे कोण आमचे एक्टर आसतात, न्यू कामर्स येतात ताणें आपलो सारको आपले 100% आपलें दिवंक जाय स्टेजीर. मेलिटा तुवें सुरवातीकूच म्हटलां की एकाच रिहर्सलीन म्हणजे एकाच दिसान तुका हो तियात्र न्हेसचो पडलो. हे भाशेन तर तियात्र पालकाचेर हाडले जाल्यार लोकांक 100% तुजें जें भितर आसा तें 100% मेवतलें. जें कोणाच्यान तें करूंक जाता ताणें तांचें 100% दिवंक जाता. पूण थोड्यांक जाय ती प्रॅक्टीस जाय आसता. थोड्यांचें प्रॅक्टिसेचेरूच आसता. प्रॅक्टीस तांची केली बगर तें जायना. मागीर थंय स्टेजीर पावले म्हणटच ब्लँक जातात. अशें जायते फावटी आमकां दिसती पडटा. म्हणटच फावो तितल्यो रिहर्सली घेवन, कित्याक आदीं जेन्ना तियात्र जाताले एक म्हयनोभर तुज्या मामीक घोडी उगडास आसतलो, म्हयनोभर रिहर्सल करताली. पूण आयच्या काळांत आमी पळयतात 2 दीस तियात्र आहा म्हणल्यार तुज्या हातीन स्क्रिप्ट पडटा, हा तूं कर, कशेंय जावं कर तूं. हें ह्या पॅन्डेमिका उदेशी बंद जालेली आमकां दिसता हें बंद जावपाची गरज आसा. तुजें मत कितें? होय, म्हाका दिसता जेन्ना आमकां टायम मेवता तेन्ना आमी सारकी स्क्रिप्ट बरोवन एक्टरांच्या हातान दिवंक जाय. जायते फावटी अशें आसता फाल्यां तियात्र कॉमेस आयजूच दिसात हें मातशें तूं रातयान भितर कर आं, तें कशेंच जावं तें तुवें करूंकूच जाय. ना जाल्यार म्हाका मागीर तुकाच उलयतात तें आपण केन्ना दिलां तें कोणाक खबर आसना. एक एक्टर स्टेजीचेर विसरता म्हटल्यार मागीर लोकांक नॅगेटीव कमेंट्स मारपाक चान्स पडटा. ज्या उद्देशी आयच्या आमच्या तियात्रांक जाय तो दुकोड पडला. आमी पयले हॉल बूक करतात आनीक मागीर तियात्र बरयतात आनीक तियात्राक 2 दीस आसा म्हटल्यार जे भाशेन मेलिटा म्हणटा ते भाशेन स्क्रिप्ट कलाकारांच्या हातान दितात. जे उद्देशी कलाकारांक ती तयारी करूंक मेळना, आपल्या न्हेसपाचेर मन लावंक मेळना आनी जश्यो त्यो भुमिका आसतात तश्यो त्यो भुमिका करूंक मेळना. लोक तियात्र पळयतात ते पिक्चर पळयल्या भाशेन ताणें पळोवपाची गरज आसा. जाच्या उद्देशी आमी तियात्रांतल्यान सदांच म्हणटात तियात्रिस्ट की आमी तांचे मनाचेर उजवाड घालतात, आमी कोंकणीची सेवा करतात. थोडे फावटी आमचे थोडे कलाकार कोंकणी पासून विसरतात अशें तुकाय दिश्टी पडलां आसतलें. कोंकणी पासून विसरतात म्हणल्यार आतां पळय, आतां जायतीं जाण सिंगींग कॉम्पिटिशनांत तियात्रांत भाग घेतात.
ती म्हणटात आमची कोंकणी वयर दवरूंक जाय, पूण ती उलयता आसतना इंग्लीश भाशेन उलयतात. तें म्हाका तांचें कांयच लॉजीक सोजमोना कितें तें. कांतारा म्हणटात, सगळे म्हणटात इंग्लीश एक्सेंट घालतात. म्हाका दिसता तांणी तांचो नॅचरल जो ताळो आसा, देवान तांकां काय बरो ताळो दिला, ताचेच भाशेन म्हणचें, दुसऱ्याक इमिटेट करून म्हणचें न्हय. आमी पळयतात उगडास काडलोच देखून म्हाकाय उगडास येयलो की फेसबुकाचेर जायते ग्रूप आसात आनी ह्या ग्रुपांनी तांकां प्रोत्साहन मेळटा की तुमी तुमची कांतारां सादर करात. पूण कांतारां सादर करूंक वेता आसतना पासून कोंकणीचो ग्रूप तरी पूण ती सगळी इंग्लीश आसतात. खूब वायट दिसता, खूब दूख जाता. म्हणून जाता की आमी कोंकणी सांबाळटात जाल्यार ह्यावूय सुवातेचेर कोंकणी येवपाची गरज आसा काय ना? होय, ह्यावूय सुवातेचेर कोंकणी येवपाची गरज आसा, तें गरजेचें सारकें. नाजाल्यार कसलो फायदो? तुमी कॉम्पिटिशना, कोंकणी कॉम्पिटिशनान मायभास म्हणून भाग घेतात आनी तुमी इंग्लीश उलयतात. तें म्हाकाय बरें दिसना, म्हाकाय खूब दूख जाता तें आयकत जाल्यार. तुवें तुज्या बायेक ह्या कोंकणीचो मोग कितलो दिला? बायेक हांव सदांच सांगता, तूं इंग्लीश उलय, हांव तुका कांय म्हणना, पूण घरांत आमी सगळीं कोंकणी उलयतात. गरज पडटा तेन्ना इंग्लीश उलयतात, इस्कॉलाचें कितें आहा तेन्ना. म्हाका दिसता तें चडशें कोंकणीच उलयता घरांत. खरेंच मेलिडा, तुमी तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो. थोडे भोव म्हजेय विचार तुमच्या विचारांक मिसळ करून लोकां मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न केला. खेरीतपणी ह्या तुज्या आख्याच कुटुंबाक, तुज्या घरकाराक आनीक जे तुका आदार दितले, तुका बरें मागतले, ह्या कार्यावळी उद्देशी तांकांय तुजी जी कोणाक वळख जावंक ना ती वळख जाल्या आसतली. कोंकणीचो मोग ह्या फेसबुकाचेर जे कोंकणी ग्रूप आसात तांणी सांबाळचो. तांच्याय पासत आमी मागतात की ताणें खरो काळजांतल्यान कोंकणीचो मोग करचो. जांचे लागीं उलोवंक जायना ती दुसरी गजाल, पूण जांचे लागीं उलोवंक जाता ताणें तरी ही आपली मायभाशेची उमेद जावं मायभाशेचो मोग तो सांबाळचो. तुमचो मोलादीक तुमी वेळ म्हाका दिलो त्या पासत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं तेवतोन. हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां म्हजे सगळे डायरेक्टरांक, तांचें नांव घेवन हांव तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ताणें आपल्या सांगाताक सवकात दिलो म्हणून, आनी हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां एल्वीस ग्रेशसाक, जो म्हजी आनी म्हज्या बायेचीं कांतारां बरयता. देव बरें करूं म्हणटा म्हजे डॅडी मामीक, म्हज्या भावाक, म्हज्या घरकाराक आनी म्हजे धुवेक. आनी इतल्यानूच मेळटा आनी ताच्या कुटुंबा सांगाताक ही आयची इमाणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. संवसार म्हणटात दोनिया तुजो, आमकांय चलता तुका जाय तसो. तूंच वळतो ता पोदवेदार संवसाराचो. हात जोडून मागता आयक तुलो मोजो. सिरवी सोदूंक गेलोलो आसा भाव मोजो मोगाचो. ताच्याच आदारान चलता हो आमचो गोराबो. सिरवीस ताका दिवन पयस करबार चिंतनाचो. भाव मोजो जावन आसा, ''उजवाड या दोळ्यांचो.